मोपा विमानतळाक लागून पेडणेकार त्रासान सापडल्यात। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आरोप केला। मोपा विमानतळाच्या उक्तावण सुवाळ्यात पार्सेकार उलयतालो। मोपा विमानतळा खातीर घरदार आनी जमीन वगडान बशिल्ल्या भूंयपुतांच्या पदरान कितेंच पडूंक नाशिल्ल्याचे पार्सेकार सांगता। जाणी आपल्यो जमनी वगडायल्यात तांचेर रडपाची पाळी येवपाक जायना अशें पार्सेकाराचें म्हणणें। सिम्प्लिफाईड प्रोसिजरान सगळ्यांक पैसे मेळचे। एक 1.5 वर्सां ती कमिटी चल्लेली, त्यांचे मिटींग जाय, सिटींग जाय। माझ्या अंदाजान 50, 52, 54 कोटी बीन त्यांच्या प्रयत्नात सुद्धा डिस्बर्स जाल्ले, पूण ताच्या नंतर ते थांबले। कित्याक थांबले ते हांव नकळो। आणि जे लोक खरे मदतीक लायबल आसात, जांकां मेळूंक जाय तांकां मेळ्ळें ना, अजून मेळना। आणि आज तांकां विचारपाक माय बापूच तेंच्या कडेन ना अशी तेंची स्थिती जाल्या। त्यामुळे येद्या वेळलो हो प्रकल्प हो कळटा म्हाका, सगळ्यांकूच समाधानी दवरून फुडें वचचो ना। हे जरी असले तरी जास्तीत जास्त लोकांक ताचो बेनिफीट मेळूंक जाय अशें म्हाका दिसता। आणि खास करून ज्या लोकांनी कॉम्प्रोमायज केला, ज्या लोकांनी सॅक्रिफायस केला, ज्या लोकांनी आपले पदरचे घातलेले आसा आणि उत्स्फूर्तपणे घातलेले आसा, तांचेर अशी रडपाची पाळी येवंक जायना, दुखपाची पाळी येवंक जायना। नोकऱ्या परी नोकऱ्यो, जमनीच्या कॉम्पेन्सेशनाचे तेवूय, आणि आतां तर टॅक्सीवाले बीन जे आसात, मागीर तांकां तरी एक बाबड्याक ताचे लागूंक जाय आसल्यो। कोणूच क्लियर सांगिना। हें मातशें खटकता। आज विमानतळ कंप्लीट जाला, पयली फेज लॉन्च जाता, हेचो आनंद आसाच। त्या आनंदा प्रत्यर्थच हांव आयला।